गोंय सरकारान नगरपालिका कायद्यान बदल करपा खातीर नवीन विधेयक विधानसभा अधिवेशनात मांडपाचें थारायलां। हे विधेयक नगरपालिका वाठारांत धंदो करपी धंदेकारांच्या विरोधान आशिल्ल्यान ताका सगळ्या आमदारांनी विरोध करचो अशी मागणी अखिल गोंय मर्चंट असोसिएशन युनियन फोरमान पत्रकार परिशदेंत केल्या। गोंय सरकारान विधेयकाक गडबडीन मान्यताय दिवचे परस ताचेर सविस्तर चर्चा करून मागीरूच मान्यताय दिवची अशी मागणी गोंय मर्चंट असोसिएशन युनियन फोरमाचो संयोजक आशिष शिरोडकारान केल्या। बिल्डिंग रिकन्स्ट्रक्ट करपाचो प्रपोजल दिता जाल्यार ती बिल्डिंग विथ गव्हर्मेंट अप्रुवल म्युनिसिपॅलिटीन काडून दुसरे प्रायवेट पार्टीक दिवन तो मोडून ती बिल्डिंग परत रिडिवेलप करप आनी मेजर व्हडलो कॉम्प्लेक्स करप असो भितून एक प्रोविजन आसता। आनी हेच्या खातीर आमी बरोवन दिला अशें की हे मार्केट एरिया आसा तेतून असले प्रायवेट डिलर प्रायवेट पार्टी किंवा प्रायवेट डेव्हलपराक प्रोत्साहन दिवचें न्ही। एखाद्या वेळी म्युनिसिपॅलिटीच्यो प्रायवेट लँड आसतले दुसरे मार्केटाच्या भायर खंयसर जागो आसतलो थंयसर ते कितें करतात थिएटर बांदतात किंवा मल्टीप्लेक्स बांदतात आमचो आक्षेप ना। पण मार्केट ही एट द मोस्ट एक फ्लोर नाल्यार 2 फ्लोराच्या भितून मार्केटाचे हितून वेव्हार जाता। हाय रायज बिल्डिंग मार्केटांनी नासता आनी हाय रायज बिल्डिंगांनी शॉपिंगां खातीर कांय कोण येवचें ना। त्यामुळे मार्केट एरियांनी आमकां व्हडल्यो बिल्डिंगो नाका आमकां जाय ज्यो आसा ते मार्केट आनी चुकोन जर खंयची बिल्डींग एखाद्या वेळी जर मोडून पावल्या जाल्यार म्युनिसिपॅलिटीन पयलींच्या प्रोविजना प्रमाणे सेल्फ फायनान्स स्किमीन आमच्या वेपारी जे लेसी रावतात म्हणजे वेव्हार करतात त्या दुकानांनी त्यांच्या कडल्यान सेल्फ फायनान्स स्किमीन त्यांचो कितें कंट्रिब्युशन घेवन आनी उरलेले भर आपले म्युनिसिपॅलिटी मार्फत घालून ते ती बिल्डींग तो स्ट्रक्चर रिपेर करून रिनोवेट करून किंवा रिकन्स्ट्रक्ट करून परत आसलो असो तितलीच एरिया तांकां दिवची अशी आमी मागणी। आनीक लोकांनी आपल्या पद्दतीन आपल्याक जायना तशें फुडें शॉपां दिली गेली अशें करून एक सादारण 15-20% शॉपां प्रत्येक म्युनिसिपॅलिटीच्या मार्केटांनी खंय तरी लोकांच्या समोर दुसऱ्या होल्डरां कडेन पावलेली आसा आनी ते रेग्युलरायज करपा खातीर हे एक प्रोविजन गव्हर्मेंटान केल्लेलें आसा ताचो आमी स्वागत करता। पण त्याच बरोबर भितून गव्हर्मेंटाचे ट्रान्सफरची फीज लायल्या तांकां समजा जर एका कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या कडेन गेले जाल्यार 2 वेळा तांकां 1/3 फीज लावप अशें भितून म्हटलेलें आसा एरिया प्रमाणे। ती 1/3 न लावता तांकां ती एक स्टँडर्ड एकूच ट्रान्सफर फी लावन तेंची सगळी लिजी जाग्यार घालची। जाणटो मनीस जेन्ना वयता आनी तेज्या नांवा वयल्यान आपल्या नांवाचेर घेवपाक आपलो जर चलो जर खटपट करता जाल्यार ताका 2 लाख 3 लाख फी भर म्हणटात ते हे चुकीची गजाल आसा। हे जावंक जायना। त्यामुळे आमी इनहेरिटन्सान जी ट्रान्सफर जाता ती फीज लावचीच न्ही अशी मागणी केल्या आनी प्रोसेसींग फी पासून लावची न्ही अशें म्हणटा। आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां की गव्हर्मेंटान थ्रू द एमेंडमेंट टू म्युनिसिपॅलिटीज अशें मांडलेलें आसा की जर कोणाचेर जर हावस टॅक्स एसेस करूंक जाय जाल्यार तें एसेसमेंट कॅपिटल व्हॅल्यूचेर जातलें म्हणून। आनी कॅपिटल व्हॅल्यू म्हणटकूच जे गोवा स्टॅम्प एक्ट आसा तेतून जो आयचो जो स्टॅम्प ड्युटी कितले भरचो पडटा त्या लोकेशनाक त्या बेजीसचेर व्हॅल्यू ऑफ लँडचो व्हॅल्यू काडून किंवा व्हॅल्यू ऑफ प्रिमायसीसचो व्हॅल्यू काडून मार्केटेबल व्हॅल्यू काडून चीफ ऑफिसराक अधिकार दिल्लो आसा की तेजेर 0.1% टू 1% ऑफ द व्हॅल्यू हावस टॅक्स कॅल्क्युलेट करचें म्हणून आमी हेचो स्ट्रॉंगली आक्षेप घेता। कारण मर्चंटांच्या दृश्टीनसून हो खूब हानिकारक आसा। कारण आमी आमची शॉपां किंवा आमी आमची घरां विकूंक काडलेली ना आनी त्यामुळे मार्केटेबल व्हॅल्यू म्हणटा पळय तेन्ना विकूंक काडटा तेन्ना तो विशय येता। आमच्या दृश्टीनसून आमची शॉपां किंवा आमचे घरां ही आपल्या स्वताच्या सोयी खातीर आसात केन्ना तरी पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदलेली आसतली। आमी हेचो आक्षेप घेता। आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हो हावस टॅक्स आसा पळय तो कमी करून आसलो तसो पयलींच्या हेजेर व्हरचो। कारण सगळ्यांत व्हडली गोश्ट आसा की आमी लोकल सेल्फ बॉडीच्या नांवान हे हावस टॅक्स कलेक्ट करता। आमी मुंबय सारकी म्युनिसिपॅलिटी न्ही की जेणे करून उदकाची सप्लाय आमी म्युनिसिपॅलिटी आमकां करता लायटीची सप्लाय आमकां म्युनिसिपॅलिटी करता किंवा रोड्स डायरेक्टली म्युनिसिपॅलिटी करता। चडशे रोड्स आनी उदकाचो सप्लाय तशेंच लायटीचो सप्लाय डायरेक्टली डिपार्टमेंटांतल्यान येता। त्यामुळे म्युनिसिपॅलिटी मर्यादीत काम जे आमकां करता तें एक पयलीं म्हणजे गार्बेज आनी क्लिनिनस दवरपाचें आनी दुसऱ्या लेवलचेर गार्डनां मेंटेन करपाचें। बाकीच्या लेवलचेर आमची जी घरांक परमिशनां दिवप किंवा जे कितें
OC दिवप जे कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिवप ते आमचे कडल्यान पयशे घेवन करता, फुकट काय करिना. त्यामुळे म्युन्सिपालिटीन आमकां कितें दितले हें आमकां काय सांगलेलेच ना. आमकां डायरेक्टली जर आमचे कडल्यान सगळो रेव्हेन्यू काडप हो जर विशय जर धरतात ते जाल्यार आमकां तरी दिसता की आमी GST किंवा आमी बाकीचे जे टॅक्स भरता ते कित्या खातीर वयतात. हेच एमेंडमेंट एसेंब्लीन इंट्रोड्यूस केला आनी आमकां विश्वास आसा की तो 27 किंवा 28 जानेवारीच्या सेशन डे दिसा येतलो डिस्कशनाक. त्यामुळे आमची मागणी अशी आसा सरकारा कडेन आनी आमच्या सगळ्या गोंयच्या आमदारां कडेन 40 आमदारां कडेन आमी वेपारी संघटना तशेंच गोंयचे नागरीक ह्या नात्यान रिक्वेस्ट करता की हे एमेंडमेंट किंवा हे जे वेपाऱ्यांचे अहिता खातीर केलेले थोडे रुल्स आसात ते सगळे एबॉलिश करून आमच्या हिता खातीर कितें जाय तें आमचे रिप्रेझेंट करचें म्हणून. आनी हेच्या खातीर एक सोल्युशन, लिगल सोल्युशन, हे पर्टिक्युलर ऑर्डिनन्स जे डिस्कशनाक येतले ते आमी परत एकदां गोंयच्या आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन मागणी करता की हे एमेंडमेंट एका सिलेक्ट कमिटी नियुक्त करून हितून आमचे गोंयचे UD मिनिस्टराच्या लिडरशिपाच्या अंडर, तेजे चॅरमॅनशिपाच्या अंडर सगळ्या स्टेक होल्डरांक लागीं हाडून हेजेर डिस्कशन करचें आनी वेळ लागल्यार उपकारता आनी 4-5 म्हयने गेल्यार उपकारता. जो पर्यंत हे सगळे आमचे सगळे प्रॉब्लम सुटावो जायना तो पर्यंत हे असले कसलेच रुल्स आमचे लागू ना करता एक परिपक्व अशें सारके प्रॉपर बिल इंट्रोड्यूस करूनच आमचेर हे आमचे सगळे प्रॉब्लम सुटावो करचो. आनी त्याच बरोबर आमचे सगळ्या वेपाऱ्यांक एक खंय तरी एक आश्वासन दिवचें थ्रू द एसेंब्ली की आमकां ऑफिसर राज्याच्या अंडर म्हणजे ज्या प्रमाणे चीफ ऑफिसर आमचो मायबाप जावपाक प्रोविजन ह्या बिलान आसा ते ना करता आमचे लोकप्रतिनिधींनी आमचे सगळ्यांचे विचार समजून आमचे डिफिकल्टीज समजून आनी आमचे गेल्या कित्येक वर्षाचे आमचे कंट्रिब्युशन टू द गव्हर्मेंट ट्रेजरी हे समजून आमकां जाता तितलो आमच्या फावरान लक्ष घालचें अशी मागणी आमी ह्या लेटरान केलेली.